11th मार्चाचेर सगळ्यांनी एक एप्लिकेशन केलोलो फॉर स्टॉप वर्क म्हणून. तो स्टॉप वर्क आनी इन्स्पेक्शन आनी स्टॉप वर्क दोन्ही जाल ना. इन्स्पेक्शन पासून जाल ना, प्रेपरेशनूय जाल ना, कोणागे इंटरनल फायलूय काय मूव जाल ना. आतां आयज परतून एक एप्लिकेशन केला अंडर सेक्शन 184 ऑफ द म्युनिसिपॅलिटीज ॲक्ट फॉर इन्स्पेक्शन ते सायडीन काडून डायरेक्ट स्टॉप वर्काक आमी एक एप्लिकेशन केला. टुडे द CEO हॅज गॅरंटीड की आयजूच इन्स्पेक्शन जावपा आहा 2:30 to 2:30 एट द सायट इन्स्पेक्शन जाय पडटा कित्याक थिंग कांय बोर्ड ना. बोर्डाचेर युजली लायसन्साचे सगळे डिटेल आसताय, TCP क्लियरन्सा डिटेल आसताय आनी प्रोजेक्ट प्रोपोनंटा डिटेल आसताय. कोण ओनर आसताय आनी LLP नाजाल्यार प्रायवेट लिमिटेड कोण तेंगे डिटेल आसताय आनी हिंगा कोणागे डिटेल नाय. आम जे डिटेल काडला ते सगळे इंटरनेटा सावन आमी सगळे रिसर्च करून काडा. सो बिकॉज ऑफ दॅट बोर्ड ना जावन स्टॉप वर्क जावपा जाय म्हूण आमी एक मागणें केलां. And today itself the inspection is going to take place and we are going to make sure it's going to take place सायटीचेर. आनी तेज उपरांत आयजूच आम स्टॉप वर्क जाय म्हूण आमी अशें करून मागणें केलां. वील सी वॉट हॅपन्स. नाजाल्यार हिंग कांय प्रेशराचेरूय काम चलता. पेपराचेर कांय बरे भशेन काम चलना. पेपर दीस पीपल हॅव ट्रायड. सो नाव वी हॅव टू ट्राय अदर प्रेशर्स एंड ऑल एंड I have told the CEO I am not going to give any more papers. We are only going to work on our physicality, on our bodies we are going to work. Though I am a lawyer, I am going to work on my body because papers are not working with these people. And now they will also tell you what has happened. वर्ष जाली आज आम हो प्रोजेक्ट हाडयताय. अठरा वर्सां पयलो प्रोजेक्ट एक सेपरेट प्रॉपर्टी आसली धाकटी. देर आफ्टर फर्दर जॉयंट वेंचर्स टायप आनी प्रॉपर्टी तेका एड जाली. पयलो 85 फ्लॅट्सां येताली, आतां 294 येताय. ओके, हो येदो मेगा प्रोजेक्ट आमचे वाड्याक आम नाक म्हूण झगडत आहाय. फाटी आमगे लोकल MLA एक एश्युरन्स दिली आपूण स्क्रॅप करता म्हणून. पूण आम तोंडान आयकनाय. आमकां इन रिटर्न जाय आनी हो प्रोजेक्ट कशे भाशेन स्क्रॅप जालो जायो आनी इन डिटेल इन इन्वेस्टिगेशन आमी आतां बाय सिओला एडवोकेट घेवन हाय. लिगली सगळें ते जाणा. प्रॉपर्टी जॉयंट वेंचर्स पड जाल्यार एक पयली आहली आनी आतां दुसरी जाल्यार हे भाशेन डीप वचपा जाय जाल्यार आमकांय कोटा आनी इवन पॉलिटिकल लेवल वचपा जाय जाल्यार आमकां सजमता. आमकां इतलें वचपा नाका. आमगे एकूच पॉयंट आहा की आमच्या दोंडेकार भाव भयणाचो हो प्रोजेक्ट येदोळो नाका. कित्याक रिसंट एक फातोर्डा हे येता प्रोजेक्ट येता जस्ट 85 चालू आहा. तेजे अशें करून फावंडेशनाचेर तो रिस्क मारीत बारीक काळजा मनीस थिंगा वतलो. जेन्ना 294 येते धाकटे वाड्याक दोंड्याक प्रोजेक्ट येता आनी तेजें फावंडेशन जाता म्हळ्यार दोंडे काबार. हें तुका हांव शुअर सांगता. आख्खें ड्राय अप जातलें. सो हें चिंतून आमी सगळीं एकठांय जाले आनी हो प्रोजेक्ट आमी ना म्हळ्यार ना म्हणटली. आनी एक आमचो लोकल MLA सारकी फोट मारता. हांव पॉलिटिक्स करना. हो प्रोजेक्ट येता आनी फेन्सिंग जालां तेन्ना कम से कम म्हणटा तो एक 20-30 फावटी व्हडले व्हडले फंक्शनाक दोंड्याक तो पावला आनी आज तो उलयता आपूण दोंड्या एक भितर सरोना आनी चोवंकूच ना. तुमी जेन्ना आयिल्ले पळय रिसंटली जेन्ना MLA आयिल्लो इन्स्पेक्शन करपाक आनी ही सेड ही वील बी वीथ पीपल एंड ही वील अपोज तेदोना तुमी कित्याक तेजे कडल्यान रिटर्न अश्युरन्स घेवं ना जावं वाय डीड यू आस्क हिम दॅट इज थिंग. आमकां दोंड्यार इन्विटेशन दिलां. आमचो एक भुरगो आमचो गांवचो किक बॉक्सिंगांत चॅम्पियन जाला. आमकां एज ए चॅम्पियनशिपेचें फेलिसिटेशन आसा म्हूण इन्विटेशन दिल्लें. नॉट रिगार्डींग प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्टाक कितें जाता तितून भितर वचपाक आमकां कसलोय अधिकार नासलो. भायल्यान मेळपा तेका भायल्यान मेळपाचें. भायल्यान मेळपाक ताणें आमकां कांय दिवंक ना एश्युरन्स. मेळ्ळे आमी मेळ्ळें. तेन्ना तो उलोवपाक जेन्ना हे प्रोजेक्ट खंयचे तेंपाकसून तो येता तेच्या शेजराक मरे आख्खें गोंय घेवन तो भोंवता. आख्खें गोंय तेजे तकलेर दवरलो आहा आनी शेजऱ्याक येत बर एट ए डिस्टन्स ऑफ जस्ट 50 to 100 मीटर कित्याक तें ताका कळना. मागे मनशान फोन केल्लो आपूण येता उलोवपा म्हणून. तेका आमी सांगिल्लो आमी ट्युजडे वचपा आहाय म्युनिसिपालिटी म्हूण. मागीर तेचे जाल्यार तूं केन्ना पळय आमी येता उलोवपाक. आतां तेका सांग केन्ना पळय आमी वयता उलोवपाक. बट आमी हें आमी केलां. आमी कोणू पॉलिटिकल पार्टी घेवन केलें ना हिंगा. सो आमगे केलो हें क्रेडीट दुसऱ्याक कित्याक दिवपाचें. तो कसो आपयतलो तुमकां सगळें तुमच्या गांवांत प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत तो प्रोजेक्ट 2008 येतालो तेदो सो तें खबर आहा. हांव सांगता कितें PDAचो मेंबर आहा. ओके, तो मेंबर आहा PDAचो. सो एक गांव प्रोजेक्ट येता जाल्यार तेका मिटींग वयता. हें हांव म्हणा तेगलो कावन्सिलरान ऑलरेडी मिडियाचेर सांगलो आहा की तो मिटींगे वयता म्हणून. त्या तेगे ड्युटी जायना आसलोली लोकांक सांगपाकूच थिंग प्रोजेक्ट येता म्हणून. आनी तेणें ऑब्जेक्शन कित्याक घालूं ना तेजेर. दुसरें म्हणल्यार पळय तेणें कितें मिडियाचेर चोयलां की तेणें एश्युरन्स दिलां प्रॉमीस केलां की आपूण कितें तो प्रोजेक्ट केसो येवपा दिवपा ना म्हणून. हेज्या पयलें बरें वर्स पयलें तेणें प्रॉमीस केल्लें की शेत एक्वायर जालें तें परत दितो म्हणून. तेणें दिलें
ना त्याच फाटल्यान तो मिनिस्टर जालो TCP मिनिस्टर जालो डेप्युटी CM जालो ताणें दिवंक ना ती त्याच फाटल्यान ताणें आनी एक प्रॉमिस केल्लें आपण इलेक्ट जाय गेल्या BJP वचपाना म्हणून गेलो ना तो जाल्यार ह्या प्रॉमिसाची गॅरंटी कितें आहा तेगेली तो गॅरंटी दवरूं जाय ताका लागून हितून गॅरंटी ना न्हू लोक परत हिंग येयले